सगळ्या कार्यकर्त्यांनी अपील केले आणि त्याच प्रमाणातून आज खूप मोठ्या प्रमाणात रिस्पॉन्स कार्यकर्त्यांचा मिळाला. जवळजवळ आम्ही फाटल्या एक महिन्याभर 1000 कार्यकर्ते की रजिस्ट्रेशन श्रमदान वॉरियर म्हणून आम्ही केले. मग 100% कार्यकर्ते आजच्या या कार्यक्रमात उपस्थित रावले की उपस्थित रावलेच न्ही ताज्या पयलीं जे आसा न्ही काम ज्या ज्या ठिकाणचे काम करपाचो उत्सुकता कार्यकर्त्यां दाखयली आनी प्रत्यक्ष कार्यकर्ते वचून थंय काम केल्लें आसा. आनी हो कार्यकर्त्याचो रिस्पॉन्स पळोवन असं म्हाका दिसलें की एखाद्या गांवांत जर एक 25-50 कार्यकर्ते आसत जर जायत जाल्यार तो गांव स्वयंपूर्ण करपा खातीर ते कार्यकर्तेच काम करपाक शकता. पण ते टीम वर्क म्हणून काम जावपाक जाय. आनी म्हजें एक स्वप्न आशिल्लें काणकोण समृद्ध करप असें एक म्हजें स्वप्न आसा आनी ते फुडल्या एक 7-8 वर्सां भितर आमकां पुराय करता. म्हणजे कार्यकर्तो सक्षम, एक गांव सक्षम, गांवच्या सगळ्या प्रश्नांच्या संदर्भात ते आमी तोडगो आमीच गांवचे लोक काडटले आनी सरकारची मदत घेतली. केंद्र सरकारने स्टेट गव्हर्मेंट हाची मदत घेतली. अशें करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो पॉझिटिव्हली विचार करतलो अशा तरेचो आनी सेवा भावनेंतल्यान विचार करतलो असो कार्यकर्ता आसत जर जायत जाल्यार शक्य आसा. आनी त्याच प्रमाणांतल्यान श्रमदान हो पयलो प्रारंभ आमी घरां जी मोडलेलीं घरां आसा ती बांदप आनी ताका मदत करप आनी जो असहाय आसा ताका 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 हातभार लावप ताका जगपा खातीर एक विश्वास दिवप ही गोष्ट आमी सुरवात केल्ली. ताका खूब मोठे रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी फुडल्या आमी ठरयल्लें आसा की फुडल्या 5 वर्सां भितर अशें काणकोण मतदारसंघाचो एक सुद्दां मनीस निराश हताश जाचे कडेन घर बांदपाक शक्य ना अशा सगळ्या मनशांचे घरां आमी सगळे 1000 कार्यकर्ते स्वयंसेवक आसानी आमी बांदतले आनी ताका मदत करतले. आनी इतलेंच न्ही की आज आमकां आमचो स्लोगन आशिल्लो 1 रुपया दियात आमकां पब्लिकेक आमी सांगलें आनी 1 दीस श्रम करपाक तो ताज्या फुडें पार करून गेल्लो आसा. की लोक स्वयंस्फूर्तपणे आमकां मदत करपाक येता, आर्थीक मदत करपाक येता आनी त्याच बरोबर शारिरीक मदत करपाक येता. आनी अशा प्रकारचो एक माहोल ह्या भागांत सुरवात जाल्लो आसा. आजच्या दिसाक तरी म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की केवळ काणकोण न्ही हें काम गोवाभर जावपाक जाय. आनी फुडल्या काळांत कार्यकर्त्यांचो उत्साह जर मेळ्ळो आसत जर जायत न्ही केपें आसतलो सांगे आसतलो केप्यांतल्यान आमी काम सुरू केलां, सांग्यातल्यान काम सुरू केलां, धारपणीतल्यान काम सुरू केलां, प्रवेळांतल्यान सुरू केलां की जर त्या स्थानीक लोकांचे जर स्वयंसेवक कार्यकर्ते जर आमकां मेळ्ळे आसत जर जायत न्ही हें काम फुडें वचून आमी गोवाभर व्हरतले. तो 5000 जो स्वयंसेवक म्हणटा ती समज गोवाभर जर आमी 5000 स्वयंसेवक जर आमी काम करपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार खूब मोठें काम जावंक शकता. आनी म्हणजे सामाजीक भावनेंतल्यान लोकांच्या सहभागांतल्यान खूब मोठें काम उबें रावंक शकता. पयलींचो काळ आशिल्लो म्हणटालो आमी 10 जाणटी देव म्हणटालो पळय तीच उक्ती आमी अशें जर स्वयंसेवक जर भावनेंतल्यान जर काम करपाक शकता जाल्यार गोंयांत खूब मोठें परिवर्तन गोंयांत खूब मोठें योगदान दिवंक शकता. त्याच प्रमाणांतल्यान एक प्रयत्न आमी सुरवात केलो आसा आनी त्या निश्चितपणे काणकोणचो ही प्रेरणा बाकीच्या भागांतले लोक कार्यकर्ते स्वयंसेवक घेतले अशें पळय. आणि एक सर तुम्ही सुरुवातीक 100 घरांचे एक लक्ष दवरलें आनी आतां मागीर ते तशेंच म्हाका दिसता की आतां फुडें वचून आसा न्ही की ती 100ची उरची ना ती खूब मोठ्या प्रमाणांत करूं की हांगा केवळ आमकां आतां गोंयचेच लोक न्ही गोंय भायले लोक सुद्दां आमकां आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान मोरल सपोर्ट दिवपाक लागले आसा. त्यामुळे कठीण म्हाका दिसना की वर्साक आमी सहज एक ठरयलें जर जायत न्ही एक 200-300 घरां आमी बांदूंक शकतले आनी त्या परतून ते मर्यादीत उरचे ना. फुडें वचून आनी ताच्या पडटा हो 1 वर्साचो कालखंड जाला. 1 वर्साच्या कालखंडाक इतलो आत्मविश्वास आमी इतलो कॉन्फिडन्स आमकां सगळ्यांक कार्यकर्त्यांक दिल्लो आसा तो हें फुडें वचून ज्या तरेन उत्साह पळय दवरलो आनी करपाचें आवश्यक आसा. तुम्ही आताच म्हटलं की कार्यकर्त्यांची भूमिका ही महत्वाची असतात. आजच्या कार्यक्रमात आम्ही पळयता जाल्यार महिलांची सुद्धा उपस्थिती एक लक्षणीय आहे. आम्ही आतापर्यंत असं नाही की 500 महिला स्वयंसेवक आम्ही रजिस्टर केले. आज इतके प्रमाण मागणी आयिल्ली आसा आमकांय रजिस्टर करात आनी म्हाका सहजपर्यंत फुडल्या 6 म्हयन्या भितर 2000 व्हॉलंटियर्स आमचे ह्या संकल्पनेक रजिस्टर जातले काणकोणांतले रजिस्टर जातले अशें म्हाका विश्वास. तुम्ही अनेक सर तुम्ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट केल्लो पुण्यदान म्हणून सो एक्झॅक्ट हो कॉन्सेप्ट पुण्यदान योजना कशा सरकाराची 2000 पेन्शन मेळटा जे जाणटे पेन्शन ते दितात तशें GDSY ते पेन्शन मेळटा पूण केन्ना केन्ना कशें आसता तागे घरांक फक्त ते 2000 रुपयांचीच आर्थीक सवय ताजेर आनी कांयच ना. मग ते जर ताका 1000 रुपये जर ताका वखदां केल्या आसत जर जायत न्ही जाल्यार तो 1000 जगूंक शकना.
म्हणजे अश्यो कांय फॅमिली आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा आनी त्यो ताका जगोवपाचें म्हणजे फुडें वचून आमची कल्पना आसा पूण आत्तां ताका तुरंत जर ताका मदत दिवपाक जाय 3,000 रुपया म्हयन्याक आमी दिवपाचें आमची संकल्पना आसा आनी ती स्टार्ट केल्ली आसा आनी ती फुडें वतली म्हणजे तशें आमी 120 लोक आतां पर्यंत रजिस्टर केल्ले आसा. आणि शेवटचं असं विचारतो इतर राज्यातल्यान सुद्धा हीच श्रमदान योजना त्यांच्या राज्यात राबवू जाय अशी खूप सारी मागणी आहे. म्हाका मिरज सांगली ह्या भागांतल्यान आयिल्लें आसा की आमचे थिंगचे स्वयंसेवक आमचे कार्यकर्ते म्हजे मित्र आसात जाय ती सुद्दां सुरू करपाक व्हडली कठीण कांय ना ती. सर तुम्ही लास्ट टाइम तुम्ही लोकसभा स्पिकरा आपयल्लो ओम बिर्ला सर तुम्ही आपयल्लो ह्या फावटी सर कितें आनी कितें प्लॅन आसा कोणा इन्वायट करपाक? नाही हाजे फुडें जो आसा न्ही तसो आमी पळयता अजून काय प्लॅन करूंक ना की कंप्लीट आतां पावसाचे जे आसा न्ही तो कंप्लीट जावपाचो कोणाचो प्रयत्न करूंक जाय तें ठरोवन करता पूण फुडें आमी जमत 200 जातली 300 जातली अशें आमचे जे हायलेवलचे लिडर आसा तांकां प्रयत्न करता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.